हरि गुरुभ्यो नमः. आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य मार्गदर्शनारी आणि तांगेल दिव्य आदेशारी आजी हंगा आमगेल मागची तुम्ही पळयतसाची वाल्केश्वर काशी मठ जीर्णोद्धार जावन स्वाम्याला दिव्य उपस्थिती पाय हे उद्घाटन जावचे आसा. आज पुरा विचारू तुमकां आज आमी सांगू कसाची आमगेल्या काशी मठ परंपरेच्या सत्ताच्या स्वामी परमपूज्य श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याला जिवंत वृंदावन अशा परम पवित्र जावनशील जागो तशीच श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावन अशा या पुण्य भूमींतू या आमगेल्या काशी मठाच्या नवनिर्माण कट्टड उद्घाटन जावच्या एक क्षणगणन आता आरंभ जाला. या विशयांतू कसं आसा आजी या पुरा तुमकां सांगू आसाची कशी सिद्धता जाता आसा कशी तयार जाता आसा पुरा तुमकां सांगू आसाची आमी. फेब्रुवारी 29, 2024 म्हळ्यार पाय आनी थोडे वेळ आसा सूर जावच्याक त्या दिवसू त्या एक आमगेल्या जिवमानांतू एक मस्त व्हड दिवसू मस्त विशेष दिवसू कसल्याक म्हळ्यार हें आमगेल्या काशी मठाच्या वाल्केश्वरांत तशा आमगेल काशी मठाच्या नूतन कट्टड उद्घाटन जावच्याक आमगेल्या स्वाम्याला दिव्य उपस्थितीरी तांगेल्या दिव्य करकमलान ह्या उद्घाटन जावच्याक आनी थोडे वेळ आसा एक सिद्धते तुमी पळयतशा पुराची पुरा रितीरी पुष्पालंकार जाता आसा सगळेची मठ एक रितीर चंदार जाता आसा. तुमी आतां आमगेल्या स्वाम्याला आमी तावळ म्हणला वरी श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याला आणि श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावनांत तशा ह्या एक पवित्र जागो मस्त एक आमी पुण्य कोरून आसताची ह्या एक जागेर राबून आयच्या ह्या कार्यक्रमात तुमकां दाखोवच्याक यूथ ऑफ GSP तसले एक पुण्य पवित्र जायनशील जाग्याचे एक अलंकार एक सिंगारू पुष्पान कशें जाता आसा विंगड फूल प्राणू त्या वैरी तुमी पळोवच्या पुरोची बरयला श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामीजी म्हणून वय आमगेल्या स्वाम्यान हांगा जिवंत वृंदावन जावन आशिल्लें स्वाम्या तांणी तांगेल्या हांगा एक आशिर्वाद अनुग्रहान सकट समाजाक हांगा बरेपण जालेलें आसा. तसल्या स्वाम्याला वृंदावन अशी एक जागो तशीच वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्यालाय वृंदावन अशी एक जागो विशेष कसं म्हळ्यार दोन स्वाम्यान हांगा वृंदावन अशें एक जाग्यांतू हें एक नवनिर्माण जावन आशिल्लें एक सुंदर कट्टड आतां आमी तुमकां दाखयता आसाची म्हळ्यार हाजें उद्घाटन जावच्याक थोडे वेळ आशिल्ले ह्या संदर्भेर तुमी ह्या कार्यक्रमांतू कशी भाग घेवका आनी ह्या कार्यक्रमाचे कशी चलते ह्या कार्यक्रम सगळो दिवस फेब्रुवारी 29 त्या पुरा तुमकां आमी हांगाचे प्रमुख लोकांना उलोवचे आसा त्या वेळी तुमकां करेक्ट जावन आशिल्ली एक माहिती आमी तुमकां दिवच्याक आसाची. आतां आमी तुमकां ह्या सिंगार्थ अशी एक वेवस्था तुमकां दाखयता आसाची आमी पुरा कडेन पुष्प विंगड रितीर पुष्प प्रहाणू हांगा सिंगार्थ आसले एक विचारू विशयू तुमी आतां हांगा पळयत आसाची. तशीच तुमकां आमी आतां दाखोवचे आसाची आमगेल्या परमपूज्य काशी मठ गुरू परंपरेचे श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला हांगा मूर्ती पाय अनावरण जावचे आसा. आतां त्या रुप्याच्या एक चंद रितीरी एक पिठारी त्या स्वाम्याला हांगा मुर्तीक पाय आमी त्या अनावरण जावचे ते आमगे सगळे भक्त लोकांक पळोवत आसले एक अनुग्रह अवकाश मेळू आसा. तशीच आनीक मुर्ती आमगेल्या उल्लोच देव म्हूण आमी नमगून आयल्या आमी दोळ्यान पळोवन आयल्या तांगेल्या उत्तर तांगेल्या आदेश तांगेलें मार्गदर्शन पुरो आमी घेवन आयल्या तांगेल्या अनुग्रहान आमी आमगेले सगळेचे समाज अनुग्रह अभिवृद्धी जाल्ल्या प्रगती जाल्ल्या आमगेल्या स्वाम्याला श्रीमद सुधींद्र स्वाम्याला मूर्ती अनावरण जावचे आसा. त्यावेळी फेब्रुवारी 29 म्हळ्यार थोडेच घंट्या मागीर त्यावेळी रुप्याचे एक चंद पिठांतू त्या प्रभावळी म्हळ्यार तुमकां पळोवच्या पडटा सगळे अलंकार कितले चंद रितीरी दिसता म्हणून त्या पायी हांगा आमकां पळोवचे भाग्य आमकां मेळूं आसा. हांगा विशेष पुरा धार्मीक कार्यक्रम आमगेल्या वैदिक वृंदा पुरोहित वृंदाला एक
हज्जेर जावचें आसा तांगेले एक पुरा एक क्रमारी त्या पर शिस्तबद्ध जावन सांप्रदायिकबद्ध जावन पुरा त्या करूंक तांणी आतां तयार करून घेता आसाची तशीची आतां तुमकां आमी दाखोवचें आसा आमगेल्या स्वाम्याल्या देव व्यास रघुपती हनुमंतू श्रीरामचंद्रू हांगा विराजमान जावचे एक परिसर एक चंद रितीचे एक व्यवस्था हांगात जाता आसा तुमी आतां पळोवच्या पुरोची पुरा कडेन अंतिम हंताचे एक कार्यक्रम कार्य जाता आसा त्या एक आनी थोड्या वेळान त्या वेळात मुक्ताय जाता मागीर पुरा एक सर्व शिष्टाचारा प्रकाराची तुमकां ते पळोवच्या पुरोची दिवो तशी तांबियो पळरू पुरा हांगा हाण दवरलेलो आसा फुलांची एक राशी दवरलेले आसा त्या पुरा आनी थोड्या वेळान त्यावेळी एक हांगा सिंगारसून मुखारच्या धार्मीक विधी विधानाक खंयचे रितीरी जावका ताका पुरा करूंक हांगा कार्यक्रमांत हांगाचे प्रमुख मुखार येताचे फेब्रुवारी 29 म्हळ्यार पाय थोड्या वेळान हांगा आमगेल्या यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड यूट्यूब आनी फेसबुकांत तुमकां सगळे दिवसा कार्यक्रम दाखोवच्याक आमी तयार जाता आसाची सकाळी एक 9:30 नंतरची एक हांगा लाईव्ह दिवचे कार्यक्रम हांगा चलचे आसा हर एक विचारू हांगा स्वाम्यान येवचे आसा पुरो स्वाम्याल्या दिव्य करकमलान त्या उद्घाटन जावचे आसा पुरो मागीर हांगा जावता आसले कार्यक्रम स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितीरी मागीर सांजवाळे स्वाम्याला आशीर्वचन या पुरा तुमकां विशेष दिवसाचे विशेष तुमकां नेरप्रसार तुमी घरा बैसुनूची तुमी खंय आसाची थंय बैसुनूची ह्या एक विशिश्ट कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम मागीर आमगे जिवामानांत एक पण चलता जाल्यार मस्त एक पवित्र कार्यक्रम पळोवच्याक तुमी उत्सूक जावन आसाची यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड यूट्यूबांत आनी फेसबुकांत म्हणून आमी लेखताचे आतां आमी ह्या वाल्केश्वर काशी मठाचे नवनिर्माण कट्टडाच्या बेजमेंटांत आसाची पाय उद्घाटन खंयचे जाता ह्या मठ इतली चंद रितीरी ताजे बेजमेंटांत कसा सिद्धता येता आसा आज सांजवाळाक आनी पायक होम हवन पुरा करूंक आमगेल्या धार्मीक विधी विधान करूंक पुरोहित वर्ग वैदिक वर्ग आतांची अंतिम हंताच्या सिद्धते करता आसाची तुमकां आमी त्या दृश्य दाखयता आसाची हांगा थोड्या वेळान हांगा होम हवन पुरा जावचें आसा त्या जावन पायच्या उद्घाटना कार्यक्रमाचे एक कसं जावका पूर्व भावी जावन सांजवाळा रात्री कसा कार्यक्रम आसा कसा जावचें आसा त्या पुरा करूंक तांणी तयारी करता आसाचे करचे दृश्य आमकां दिसता आसा आतां आमी ह्याची बेजमेंटांत तुमकां दाखयता आशिल्ल्याची कशीत आमगेल्या वैदिक वृंद पुरोहित वृंद त्या दिकान होम हवनाक सिद्धता करता आसा म्हणून तशीच हांगाय आतां ह्या भाग शुद्धी करूंक खंयचे रितीरी कसो करता त्या पुरा करूंक हांगा येता वेवस्था जाता आशिल्ल्या तुमी आतां पळोवेत ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवच्याक मंगळूर सहित आमगेल्या करावळी कर्नाटक अशा पुरो ना विंगड विंगड गांवचे देवस्थानाचे ट्रस्टी लोक हांगा येवन ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवच्याक येता आसाची त्या वेळार तुमी पळोवेत आतां आमी बाणगंगा पवित्र सरोवरांत वचची वाल्केश्वर
म्हणचे नांव ह्या परिसराक कशें आयिल्लें म्हळ्यार श्रीरामचंद्र आनी लक्ष्मण हांगा सीता मातेक सोदून ह्या परिसरांत येताना हांगा रामाक तान येतकाय तान लक्ष्मण तागेले बाण काणू हांगा नेलाक मारतना तांत लागून उद्दा वयर आयल्या म्हूण तशी बाणान हांगा उद्दा आडयला प्लेस जागो हें बाणगंगा ह्या उद्दाक केन्ना 365 डेज इतले लायक आसता म्हळ्यार हें कशें जाल्ल्या म्हणजे एक विशिश्ट आनी मस्त एक आमकां केन्ना एक अध्ययनाक जावची वस्तू आनी युनेस्को समीत ह्या प्लेसाक तांगेल्या पट्टेंतू लिस्टांतू घाल्ला म्हणून आमी आयकलास तसल्या ह्या बाणगंगाच्या सरोवराच्या वैरी दांड्यांत तुमी एक चंद रितीर एक स्टेज निर्माण जावच्याक पळयत आसाची ह्या स्टेजार फेब्रुवारी 29 म्हळ्यार 29 फेब्रुवारी म्हळ्यार पाय आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी विराजमान जावन आमकां पुराय जनाक आशिर्वाद करूं आसाची आशिर्वाद दिवचे आसाची अनुग्रह करूं आसाची पळयत आसा पुरोची हें कार्यक्रम एक मस्त रितीर चंदार जावंक जाल्यार आनी तो कार्यकर्ता म्हळ्यार वॉलंटियर्स जाल्यार मस्त एक सेवा आसा गांव परगांव लागून आमगेल्या महिला कार्यकर्ता म्हळ्यार बायल मनशां पुरोची दान मनशां पुरोची हांगा येवन तांणी वॉलंटियर जनांक मस्त सेवा करता आसाची अक्कड भक्त लोकांक पाय विशेष जावन एक दिवस फेब्रुवारी 29 ह्या विचारू हांगा व्हड संख्येरी जन हांगा येवचे आसाची हांगा स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितीन मस्त कार्यक्रम जावचे आसा आनी भक्त लोकांक व्हड रितीर हांगा येताना खंयचे रिती तयारी जाला ह्या विशय पुरो उलोवच्याक आमी उलयतात वालकेश्वर काशी ट्रस्टी श्री अमित डी पै आसाची अमित जाणा नमस्कार कशी सिद्धता कशी जाला आनी पायची कसं विशेष तुमी जनाक चर्चे म्हायती दिताची नमस्कार आम्ही वालकेश्वर रेनोवेशन कमिटी तर्फे तशीच वालकेश्वर व्यवस्थापक समिती तर्फे सकट आमची गेल्या काशी मठात शिष्यवंदांक तशीच GSB समाजवंदांक सगळ्यांक आमंत्रित करताची पाय सममित स्वाम्या आमगेल्या काशी मठाधीश तेंगेल्या दिव्यात आतां हांगा द्वार आमी हे स्वामी ओपन करून मठा उद्घाटन करताची ह्या उद्घाटन महोत्सव कितली एक परिश्रमान आमगेले एंटायर रेनोवेशन कमिटी कितली लोकांक हांगा 2 वर्स राबून हांगा काम करून घेवन कितली हेजेर जालेलें आसा त्या महोत्सवा खातीर सगळ्यांनी येवका त्या येताना हांगा शिस्तबद्ध जावन सरान एक 9:15 9:30 इतले स्वाम्यांक पावच्या पुरोची तशीच हांगाची रोडारी स्वाम्या द्वारा हांगा पूज करून राबताची मुहूर्त निरीक्षण म्हणटा ताका मुहूर्त निरीक्षण 10 घंट्याक मुहूर्त आशिल्ले निमित्त 10 घंट्याक मुहूर्त करून द्वार पूज करून स्वामी देवा घेवन माधवेन स्वामी तशी वरदेन स्वाम्याला भेटी वताची तेन्ना सगळ्यांनी शिस्तबद्ध जावन स्वाम्याला लोटू येवन हांगा लोकल ट्रॅफिक आनी ब्लॉक करना तिल्या भितर स्वाम्या लोट भितर येवन स्वाम्या दर्शन घेवन नव मठाचे एक अनुभव घेवका आमगे पुरें काम जाल्लेलें ना ते आमकां दुख्ख आसा त्या विशयार जाल्यार मस्त काम जाल्लेलें आसा आनी तें काम कशी आमी सकट राखून घेवका ह्या टायमार तशीच येवन भितर स्वाम्याल देव दवन जातात मागीर आमी फळाराची वेवस्था केलेली आसा त्या फळार आनी घेवन स्वीट आयस्क्रीम आनी घेवन तशीच सगळ्यांनी तेंगेल्या सकट डिपार्टमेंट वॉलंटियरांनी आसा आमगेले तेंगेले जबाबदारी आसा तेंगेले जबाबदार कोरता आशिल्ले आमगेले अतिथीगण आयिल्ले आसा मस्त सकट परगांवां दुखून आयिल्ले तेंगेले सगळ्यांक गेले वेवस्था पळोवन घेवका तशी दनपारां मागीर सादारण एक 2-3 नंतर बाकी इत्यादी हवन साहित्य सकट सुरू जाता तशी स्वाम्याल देवा पुजानी जाता मागीर समराधन आसा समराधन हेच बिल्डिंगां जाता हेच बिल्डिंगांत आमी सकट 3 फ्लोरार विंगड कडेन विंगड शिष्यवर्गा बसकारून आमी वाडटाची त्या जातरी सांजेरी बाणगंगा ह्या ऐतिहासीक स्थळार महासभ जाता स्वाम्याली त्या महासभे फुडें 1 घंटे एक म्युजीक प्रोग्राम आसता आमगेल्या लोकल GSB आर्टिस्टान केलेलो प्रोग्रामू तशी त्या महासभा सांजे 6-6:30 घंटा सुरू जाता थंय स्वाम्यान मस्त आमगेले डोनर्स आमगेले वेल विशर्स आमकां कोण हांगा
सहाय केलेलो आसा जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आसच्या पुरो पोलीस आसच्या पुरो आमगेले नेबर्स आसच्या पुरो आमगेले बगले राबतल बिल्डिंगाचे त्यांनी मस्त आमगेले खातीर कश्ट भोगिल्लो आसा आमगेल्या 2 वर्सां तूं आमी पळयला राती 12, 1, 2, 3 घंटे काम चलतना तांकां मस्त कश्ट जाल्लेलो आसा सो हांवें तांकां विशेष प्रसाद दित म्हणून सांगला तांकां मागून तशीच तांकां प्रसाद दिवन मागीर महासभे नंतर वापस आमी नेक्स्ट डे तयारी सुरू करताची नेक्स्ट 10 दिवसाक विंगड प्रोग्राम आसा ते आमी आमगेले अपिलाल घालेलो आसा आमी डे वायज प्रोग्राम रोल आउट करताची सकाळांनी हांगा येवन सोमायला आशीर्वाद घेवका माधवेन सोमायला आशीर्वाद घेवका वरदेन सोमायला आशीर्वाद घेवका तशी समीबीन सोमायला प्रसाद घेवका म्हणून मागून घेता काही हजार गटले लोक येवचे आसाचे गांवचे परगांवचे तांकां कसले येवचे म्हळ्यार हांगा येवचे कसले सांगता की कशें येवका कशे रितीन हांगा जन म्हळ्यार मस्त एक क्रावड सर्वचे आसा कसले पण तांकां टिप्स म्हळ्यार काय इन्फॉर्मेशन दिता की तुमी वय आमी ऑलरेडी केलो सकट आमगेले विडियोज QR कोड ह्या सकट रोल आउट करून हांगा कशें येवचे हांगा पार्किंग आमी खंय खंय वेवस्था केल्या हांगा मठा लागीं वा रश जायना तशी मठा लागीं कसले प्रॉब्लेम जायना तशी आमी पळोवन घेतिल्लो आसा विंगड पार्किंग एजन्सी क्विक पार्क म्हणून एक आमची गेलेली एजन्सी आसा तांकां आमी हांगा वॅले पार्किंग केलेलो आसा त्यांनी तुमगेली कार हांगा दुखून एक अर्द किलोमिटर एक 200 मीटर दूर घेवन तुमकां हांगा लागीं येवत तशी कोण दिताची तुमगेली कार त्यांनी पार्क करताची जाल्यार आमगेली विनंती आसा लोकल बॉम्बे राबतल्यांनी आयदर तेंगे ड्रायव्हर घेवन येवका नातल्यार ओला जो उबर अशें खंयची टॅक्सी येवन कार सोडून वचका म्हणून आमी विनंती करताची हांगा लिमिटेड स्पेस आसूचे वालकेश्वरांतू ते आमी जाऊ तितले केओस जायना तशें पळोवका म्हणून आमी मागून घेताची भायरगांव दुखून आयल्यांक सगळ्यांक आमी GSB सेवा मंडळा आमगेले गुरू गणेश प्रसाद हॉलार राबू वेवस्था केलेलो आसा थंय दुखून ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट केलेलो आसा त्या ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंटा तुमी उपयोग करता म्हणून मागून घेता धन्यवाद नमस्कार